सो नेक्स्ट ऑप्शन हांगा सिलेक्ट केलें मागीर हें हांगा एपेयर जाता. हितून तुमकां हांगा स्क्रिनीचेर सर्कल्स आनी लायन्स अश्यो दिसतल्यो. हे ग्रिड्स म्हणल्यार जशें आमी पृथ्वीचेर जेन्ना भोंवता तेन्ना लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड आसता पृथ्वीक. खंयच्या एक जाग्याक मार्क करतलो जाल्यार लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड आसता. तशेंच जर आमी जेन्ना वयर पळयता स्कायान, स्कायाकूय आमी एक ग्लोब कसो कन्सिडर करता, एक स्पियर कसो, आनी तेजेरूय आमी इमॅजिनरी लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड कशे पॉयंट्स दवरता मार्क करपाक स्केल. स्कायाच्या लायन्सांक आमी कितें म्हणटात? सो स्कायाचे लायन्स जे आसा त्यो ज्यो जशे पृथ्वी लॅटिट्यूड आसता तशें स्कायान डेक्लिनेशन्स आसता. ओके, लॅटिट्यूडाचे इक्विवलंट डेक्लिनेशन. आनी जशें हांगा लॉंगिट्यूड आसता तशें स्कायान रायट एसेन्शन आसता. रायट एसेन्शन आनी डेक्लिनेशन आर द लॅटिट्यूड एंड द लॉंगिट्यूड ऑफ द स्काय. ओके फायन, हें क्लियर केलें. आनी जशें आमचो नॉर्थ पोल तशें ते नॉर्थ पोल सेलेस्टियल नॉर्थ पोल आसता. नॉर्थ पोल. ओके, थंय जो पोल स्टार आसता, ध्रुव नक्षत्र हांगा भितर आसता मदीं. सो सेंटर ऑफ द स्काय इज द पोल स्टार. ओके, स्कायान आनीक दुसऱ्या तरेचे मार्किंग्स आसता जे आमकां नेक्स्ट ऑप्शनान मेळटा. एका म्हणटा अल्टिट्यूड आनी अझिम्यूथ स्केल. हे ग्रावंडा पासून जर आमी अशे वयर वयर वचत रावले ते एंगल जे जाता तेका म्हणटा आमी अल्टिट्यूड. अल्टिट्यूड आनी नॉर्थ अल्टिट्यूड म्हणजे हायट. अल्टिट्यूड म्हणजे बेसिकली हायट. आनी नॉर्था पासून जर आमी टुवर्ड्स ईस्ट मूव जाले सो ते एंगल जितले जाता तेका म्हणटा आमी अझिम्यूथ. सो ह्या डायग्रामान तुमकां क्लियर एक्सप्लेन जातलें न्ही. हो नॉर्थ जो आसा नॉर्थ पॉयंट करून हांगासरल्यान जे आमी अशे एंगल मेजता हे एंगल जाले आमचे अझिम्यूथ. आनी ग्रावंडा पासून वयर जितले स्टार आसतलो जी स्टाराची हायट आसता तेका म्हणटा अल्टिट्यूड. ओके, अल्टिट्यूड आनी अझिम्यूथ. आतां नेक्स्ट ऑप्शना कडेन गेले. आतां नेक्स्ट ऑप्शन आतां ह्या स्क्रिनीर आमकां हांगा दिसता की थोडी कॉन्स्टलेशन आसा. फॉर एक्झाम्पल हे कॉन्स्टलेशन आसा हे अर्देंच आसा, अर्देच वयर येयला, अजून ते रायज जाता तेच आसा, अजून पृथ्वीचे सकल आसा. हय, जर आमकां तेजो उरलेलो भागूय पळोवपाक जाय आतांच तो रायज जावच्या पयलींच तर आमकां पृथ्वी काडूची पडटली. सो तेका तेय ऑप्शन हितून अवेलेबल आसा सॉफ्टवेरान. सो नेक्स्ट ऑप्शन जे आमचें आसा ग्रावंड ऑप्शन तेजेर क्लिक करतकीर ग्रावंड डिसअपियर जाता. सो जे कॉन्स्टलेशन जे प्लॅनेट्स रायज सुद्दां जावना ते रायज जावच्या पयलीं तेंचें पोजिशन आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे हें ऑप्शन यूज करून आमी पृथ्वीच्या फाटल्यान आसा ती कॉन्स्टलेशनां पळोवंक शकतात. सो हांगा कितें दिसता, अशी लायन कशी दिसता ती फाटल्यान? हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. चडशे डिसेंबरान दिसता हो मिल्की वेचो पार्ट. एक फेंट क्लाउड कशें दिसता आनी स्काय जर क्लियर आसा, चंद्र ना आकाशान ब्रायट जाल्यार इजिली पळोवंक शकता. खूप जाणांनी पळयले आसतली, तांकां लक्षांत वचून आसतलें. हांव गॅरंटी दिता तुका. फुडें हे नेक्स्ट ऑप्शन जे आसा तेजेर क्लिक करतकीर तुमकां हांगासर अशे येलो डॉट्स दिसता आनी हांगा NGC किंवा हे बरयलेलें दिसता. आतां हे सगळे डीप स्काय ऑब्जेक्ट्स, गॅलेक्सीज, नेबुला. डीप स्काय ऑब्जेक्ट्स म्हणल्यार सहसा टेलिस्कोप घेवन सुद्दां इजिली मेळचे ना अशे, खूब पयस आसलेले आमच्या गॅलेक्सीच्या भायर. हय, स्पेसांतले ऑब्जेक्ट्स, दुसऱ्यो गॅलेक्सी, नेबुला तसले ऑब्जेक्ट्स ते सुद्दां ताचें मार्किंग हांगा मेळटा. ओके, सो हे मार्किंग पळोवन जर तुमचे कडेन टेलिस्कोप आसा, बायनोकुलर्स हाय पावर आसा जाल्यार फर्दर यू कॅन डू ऑब्जर्वेशन. हय, ओके फायन. सो हो स्टेलारियम सॉफ्टवेअर. आणि स्टेलारियम सॉफ्टवेअराचेर विदेशांत सांगिल्ल्या भशेन की तुमी पास्ट स्काय जनरेट करू शकतात, फ्युचर स्काय जनरेट करू शकतात, खूब कितें कितें करू शकतात. पण जर तुम्ही खंय तरी भोंवपाक गेले, भायर गेले, स्टेलारियम तुमचे कडेन लॅपटॉप नासता, सो इट इज अ प्रॉब्लम. सो इवन मोबायल फोनाचेर एक ॲप आसा, स्टेलारियम कंपनीचेच ॲप आसा, जातूंतल्यान तुमी स्काय ऑब्जर्वेशन करपाक शकतात. आयच्या सेगमेंटान आमचो स्पेशल जो सेगमेंट आसा ॲप एंड अवे, तातूंत ते ॲपूय बी विदेश हांगा डेमॉन्स्ट्रेट करून तुमकां दाखयतलो. आयच्या ॲप एंड अवे हे सेगमेंटान एक ॲप तुमकां दाखयता. आतांच आमी हेच एपिसोडान स्टेलारियम हो सॉफ्टवेअर तुमच्या कंप्युटराचेर, लॅपटॉपाचेर कसो यूज करप तो पळयलो. हाजें एक सामकेंच सुंदर आनी सोंपें वर्शन मेळटा जें तुमी तुमच्या स्मार्टफोनाचेर डावनलोड करून स्काय ऑब्जर्वेशन करूंक शकतात. स्टेलारियम मोबायल अशें तें वर्शन आसा, व्हेरी ब्युटिफूल वर्शन. विदेश आमकां डेमॉन्स्ट्रेट करतलो हें वर्शन अबाउट स्टेलारियम ऑन मोबायल. सो विदेश स्टार्ट करूया. वॉट यू विल से अबाउट दिस सॉफ्टवेअर, कशें डावनलोड करपाचें? गुगलाचे प्ले स्टोर जे आसा प्ले स्टोराचेर आमी ते डावनलोड करूं शकता. पयशे पडटा, पेड वर्शन ते हार्डली 120-200 अशें कितें तरी आसा तेजे. पण आनी कोणा कडेन आसा जाल्यार तुमी ते इजिली तांचे कडेन घेवं शकता, शेअर करूं शकता. हांवें तशेंच घेतिल्लें. सो यू कॅन टेक इट फ्रॉम एनीबडी हू ऑलरेडी हॅज स्टेलारियम. ओके, सो फुडें वच. सो सेम आसा जे कंप्युटर जशें हे तेजे इंटरफेस आसा तशेंच हे मोबायलाचेर हेजे स्क्रीन ओपन जाता. हय, ऑन करतकीर पयली स्क्रीन जाली, हांगा कॉर्नराचेर हो जो मेनू आसा
हेजेर क्लिक करतकीत तुमकां हांगासर हे सगळे मेनू हांगा ओपन प्रेस जाता. केले की हे ओपन जाता. हे मेनू ओपन जाता आनी हे मेनू सिमिलर आसा जशे कंप्युटराच्या सॉफ्टवेरान आसा तशेंच हे मेनू आसा. सो एक फास्ट आमी एक हे मेन्यूचे ब्रश अप करूया. सो हे मेन्यू सो जो फर्स्ट वन जो आसा पळय ओके तितूनच्यान तुमकां लायन्स डायग्राम पळोवंक मेळटा. ओके सेकंड ऑप्शनाचेर गेले जाल्यार कॉन्स्टलेशनाची नांवां मेळटा. नेम्स आनी थर्ड हेजेर गेले जाल्यार ती कॉन्स्टलेशना फाटले इमेजिनरी आर्ट ताचे figures. आर्ट हय ते फिगर्स मेळटा. ओके सो नेक्स्ट आमचे ऑप्शन आसा हे दोन. हय हे दोन जे आसा हे कॉर्डिनेट्स जशे अल्टाझिम्यूथ आनी इक्वेटोरियल कॉर्डिनेट्स तू ऑलरेडी सांगले जशे स्कायाचे लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड ते सगळे मेळटा. ते बी हांगासर पळोवंक मेळटा. ओके मागीर नेक्स्ट ऑप्शन हे आणि एक स्पेशालिटी आसा स्टेलारियम मोबायलाची की दिसाची आमकां सुद्दां कॉन्स्टलेशन दिसता ताजे बद्दल सांग न्ही. हय त्या आतां हांगा तुमकां दिसतलें की कॉन्स्टलेशन आसा आनी सूर्य आसा सूर्यच खंयच्या कॉन्स्टलेशन आसा ते सुद्दां हेजेर पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ग्रह खंयच्या खंयच्या राशीन आसात जशे पेपरार बी येता की सूर्य अमक्या राशीत आसा ते दिसता. ओके फायन. मागीर फुडले हांगा हे ऑप्शन सगळे मदीं आसा ते गॅलेक्सीज प्लॅनेट्स हे कितें सगळे ऑप्शन्स. हे जे ऑप्शन आसा ते एटमॉस्फियर जशे आमी कंप्युटर वर्शनान पळयला तशें ते हे जे आसा ते डायरेक्शन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट आनी हे जे ऑप्शन आसा ते गॅलेक्सीज म्हणजे गॅलेक्सीचो हाचेर दिसता. हय गॅलेक्सीज. नेक्स्ट हांगा प्रेस केले की हे स्क्रीन हे जे येलो दिसता हे सगळे गॅलेक्सीज आनी नेबुले डीप स्काय ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे टेलिस्कोपाचो उपयोग करून जे आमी पळयतात ते सुद्दां मोबायलाचेर आमकां दिसता. फायन. आणि हे प्लॅनेट्स. ओके फायन. मागीर हे वर्शन दोळो कसो आसा हे कितें. दोळो कशें म्हणल्यार जे आमी आतां कंप्युटर हितून जशें पळयलें की रेड लायट जी दोळ्यांक बरी पडटा म्हणून आमी कंप्युटरचे फूल स्क्रीनूच रेड करता तशी मोबायलाचे स्क्रीनूय बी रेड करून ऑब्जर्वेशनाक एज अ गायड म्हणून वापरूंक जाता. म्हणजे काळे किट्ट काळखान जेन्ना वता तेन्ना सडनली दोळ्यात धवी लायट मारली टॉर्चाची इवन मोबायलाची जाल्यार स्काय दिश्टी पडना ब्लॉक जाता. सो हो रेड आय ऑप्शन जर प्रेस केलो जाल्यार कितें आहा अशें जाता अशी रेड स्क्रीन जाता. ओके सो मागीर रेड स्क्रीन तुम्ही धरून स्काय ऑब्जर्वेशन करपाक शकता. आणि विदेश सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट इज हे ऑप्शन जेन्ना आमी ह्या मोबायल आयकॉनाचेर प्रेस करतात तेन्ना कितें जाता ते दाखय आनी एक्सप्लेन कर. आतां मोबायल वर्शनाक स्टेलारियम आनीक इंट्रस्टिंग जाता कित्याक मोबायल किंवा टॅबाचेर तुमी जेन्ना स्टेलारियम ऑन केले तेका ह्या ऑप्शनाचेर क्लिक केले की तुमी तुमचो मोबायल फक्त आकाशान असो धरून हेवटेन तेवटेन फिरोवपाचो. सो अशें आमी जर हे ऑप्शन ऑन केले जाल्यार खंयी दाखयले तुमकां स्क्रिनीचेर एक चित्र हालता ती दिसतली. ज्या स्टाराक तुमी पॉयंट करता ज्या डायरेक्शनान ते स्टार हे स्क्रिनीचेर येतात. म्हणजे हो स्क्रीन बिकम्स अ टेलिस्कोप इन शॉर्ट. की तुमकां टेलिस्कोपाची आनी एक्सक्यूज ना गरज ना डायरेक्ट तुमी स्टेलारियम मोबायल ऑन केलो जाल्यार हेच तुमकां डायरेक्ट टेलिस्कोप कसो हे पळयले हांगा बोट दवरले हांगा एक कॉन्स्टलेशन दिसता मोबायल काडलो की तेच कॉन्स्टलेशन तुमकां आकाशान दिसतलें. इट इज सो इजी बिलीव मी तुमी करून पळयात इट इज सो इजी. सायडीक असो स्पॅनर कसो दिसता हे कितें ते सेटिंग्स तेजी. ओके तेजेर क्लिक करतकीर तुमकां अशे मेनू इतले ओपन जातले. कितें मेन्यू हे टायम म्हणल्यार जसो टायम तुमकां पळोवपाक जाय खंयच्या दिसाचे स्काय ते सेट करपाक मेळटा. सेट कर पळया टायम. तेजेर क्लिक करतकीर अशें जाता इयर अप एरो म्हणल्यार डेट वाडोवपाक कमी करपाक मंथ आनी डेट आनी सकयल तशेंच टायम आसा. टायम सो डेट एंड टायम तुमी हाजे वयल्यान सेट करतात. ओके मागीर हो दुसरे ऑप्शन जे लोकेशन लँडस्केप्स तेजेर लोकेशन्स जाता लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड हांगाय पयलीं सेट करचें पडटा आनी हे जर सेट करना जाल्यार जेन्ना आमी ते मोबायल पॉयंट करता तेन्ना आमकां रॉंग दिसता. सो विदेश आमकां एक सांग ऑलरेडी आसा एक आमच्या दर्शकांच्या बेनिफिटा खातीर आमचे लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड सांग पळोवया. पणजेचे फॉर एक्झाम्पल लॅटिट्यूड 15 डिग्री 29 मिनिट्स आणि 15 डिग्रीज 29 मिनिट्स मुद्दाम नोट करात. पणजेचो म्हणजे फॉर गोवा यू कॅन यूज इट एंटायर गोवा पणजे मदीं आसा 15 डिग्रीज 29 मिनिट्स हो लॅटिट्यूड आणि लॉंजिट्यूड 73 डिग्री 48 मिनिट्स 73 डिग्रीज 48 मिनिट्स पणजेचो लॉंजिट्यूड. सो तुमी मार्क करात गुगलान तुमकां इजिली मेळूंक शकता व्हडले तशें डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन न्ही. फुडें नेक्स्ट आसा आमचें हें स्टार लोर म्हणल्यार सगळे कॉन्स्टलेशनाच्या फाटली मायथॉलॉजी स्टोरीज. ओके सो इल्लोसो बुकलेट कसो की तुमी ते इन्फॉर्मेशनूय घेवंक शकतात. ओके फायन. आतां हे एपाचें डेमॉन्स्ट्रेशन पळयतकच जे मोबायल स्टेलारियम मोबायल म्हणटात न्ही ताका स्टेलारियम मोबायल हे एपाचे तुमी डेमो पळयतकच तुमकां आनी कितें एक्सक्यूज ना की तुमी एस्ट्रॉनॉमी करचे ना आनी स्काय ऑब्जर्वेशन करचें ना. सो अवश्य डावनलोड करात किंवा कोणा कडेन डावनलोड करून घेयात आनी हें यूज करात.
आज आम्ही आमच्या प्रोग्रामान एक फक्त एक चर्चा किंवा एक भासाभास ना करता एक प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा. एक ट्युटोरियल, एक वर्कशॉप घेऊन तुमकां स्टेलारियम हो सॉफ्टवेअर विदेशान मुद्दम त्रास काढून एक्सप्लेन केला. आय होप की तुमकां हाजो कितें फायदो जाला आसतलो. पण कंप्युटर, सॉफ्टवेअर्स, मोबायलाचे ॲप्स हे तितले इझी नसतात. मातशें कितें तरी तुमकां ताजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन सदांच जाय पडटा. सो तुमकां आनी कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हांगा सकल आमची ईमेल आय डी आसा, अवश्य मेल करात अँड हांव तुमकां फीडबॅक दिता. प्लस आमच्या प्रोग्रामा बद्दल तुमकां कितें दिसता तो फीडबॅक सुद्दां तुमी हांगा आमकां आमच्या ईमेल आय डीचेर मेल करूं शकता. सो प्रॅक्टिकल स्काय ऑब्झर्वेशन हो सेशन स्टेलारियम आज हांगाच काबार करता. विदेश देव बरें करूं. परत तूं येवन आमची एक डिफिकल्टी सॉल्व केली. आनी एक स्टेप फुडें एस्ट्रॉनॉमीन आमकां व्हेलें. फुडें बी आमकां तुजी मदत जाय पडटली तेन्ना तुवें येवचें अशें रिक्वेस्ट करून तुका देव बरें करूं म्हणटा. आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया. पळयत रावात अंतरिक्ष, अप अप एंड अवे, ओनली ऑन प्रुडंट.